दिसाची बेळ सुरू जाता आमी सगळीं योगाक जावया आमचो यादीक भितर सोता आमी सगळीं योगाक दिवया कालवारी बेळ नसतलो आमी तातूंत वांटो घेवया सर्गीचे बोन तो वांटलो आमी जिवूंक आयदीं जावया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी बाबांनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब संभ्रमता ही परब आमकां जोणकल्याक हे वर्त गोट सजमूक आनी आमच्या जिवितांतल्यान अदीक जेजूक लागीं सरूंक आमकां आपयता परम संस्कार सगळ्यान उत्तम संस्कार ह्या संस्काराच्या देण्यांतल्यान आमी देवीक जिवितान अदीक वाडूंक आनीक एकामेकाच्या मोगांत अदीक थीर जावंक आमकां जेजू आपयता दुरेंच तेणी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवंक आमकां किरीत करपा फावो कर म्हूण आनी ह्या संस्काराचें मोल आनी म्हत्व आमच्या जिवितान अदीक खोलायेन ओळखूंक आमकां किरीत करपा आनी बळ दी म्हूण हे भेटेंत मागुया आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या फावो तो मान ह्या संस्काराक दिवंक तोरे वेळार सगळे खालदिकायेन तेच देवाचें बगसोने आमी मागुया आनी दूख धरून म्हणुया हांव पाखी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागिवन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन Somyaka kutkun, Krista kutkun, Somyaka kutkun. Moima deva kusorgin, ani shanti dacha isa sasari. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वखाणटा Moima deva kusorgi ani shanti dacha isa sasari Somia Jesu Krista Bapa chai krasvota Somia deva devaci sheli Tu sonsarace pap katai Amchi kakut kun Tu Bapa
देवाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक उचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवाक उचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सडवंडारा तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उडगासाक अवजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मास्सा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमोर्तेच्या पुस्तका वेले वाचो. पोरजे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हटलें, तुमी खालतिकाय बगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी तांच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सोरेस्परा तुमच्या देवाक कोशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखलीं. ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केलीं, तुमकां भूक लागोना शी केलीं आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसलीं. हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेखून नको. मनीस उदेंतीनूच न्हय तर सोरेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या सोगता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं. त्या सोरेस्परान तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरांतोल्या जाग्यार गोट निबोर खोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसलीं. हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेखून नको आसलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोनान तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवटाचे आंबाडे घोट केले आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोद्यो केल्यात. आमचो जबाब सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ली सवस्ताय आनी पोस्ट गोंड दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. सोरेस्पराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. आमचो जबाब सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. आमचो जबाब सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या.
बागेवन पावलून कोरितकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोडे आमचो समूद कोत्ता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबोध कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरी जायतीं जाणां तोरी एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui. सोरेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सोरेस्पराक जोय. Sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui, sorves poraxui. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जुआवां परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उरपंचीक म्हळें, हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिव आसतलो. आनी संवसारांत जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी थोडी ती मरून गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफेर्नावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हळें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबानो, आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब समारंभता. आनी आयज हे पोरबेक आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां असो करून म्हणटा, हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. बाबयणानो, ओ जिवो उंडो म्हळ्यार जेजू आमकां जण एकल्याक जिवीत अनुभवंक आपयता. आनी जिवीत आमी कशें अनुभवतले काय,
ओंडो आमकां दिता तें जिवीत आमी कशें घेतले काय जिवीत अनुभवूंक सोदताय जाल्यार जेजू म्हणटा ओंडो आमी खावंक जाय जो कोण ओंडो खाता आनी हें रगत पियेता ताचे सवे म्हणटा जिवीत आसा जिवीत अनुभवूंक जो कोण ओंडो खायना ताचे सवे म्हणटा जिवीत ना पण बाबूनो हें जिवीत जर आमी दिलें जाल्यार कित्याक हें जिवीत आमकां मेळटा कित्याक जेजू म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण पण बाबूनो खरेंच ह्या संस्कारांत वो ह्या उंड्या सोऱ्यांत जेजूची आसणी आसा काय पण हॅलो 8व्या शेंकड्यांत असोच एका याज्ञिकाच्या मनांत दुबाव रिगलो ओ लान्सियानो ह्या वाठारांत इटलीच्या वाठारांत ओ याज्ञिक जालो आनी असो ओ मनांत दुबाव धरून एका दिसाक तो मिसाची बॅट समोर थालो आनी बॅट समोर तेन्ना जेन्ना ह्यो पवित्र वेळ थालो जेन्ना ही संस्कारण्याची उतरां ताणें उच्चारलीं हे म्हजें मांस हे म्हजें रगत ही संस्कारण्याची उतरां जेन्ना तो उच्चारता तेन्ना खंय ह्या एके भाशेन उण्यांतल्यान रगत जिवीन रगत व्हांवता सकयल करबेल आसलो ताचेर हें उदक हें रगत व्हांवून पडटा आनी सगळोच खंय पळोवन सगळोच थोटाकता हें कशें घडटा जो लोक हाजीर आसलो तेवूय पळयतात हें सगळें आनी तिवूय पळोवन एकदमच थोटाकतात ही खबर खंय ताच्या बेसमाच्या कानार सादली आनी ताणें येवन ताचेर घेवन एके भाशेन ताची करी तपासणी केली आनी पळयलें की हें रगत जिवेर ही ताची बारीक सारीक तपासणी केल्या उपरांत ताणें खंय सांगून दिली ही जावन आसा खोरी आनी जिवी मिलाग्र पण बाबूनो अशें काळा आदी जायत्या कडल्यान घडटा सांधेरा पोर्तुगाल हांगा सुरू एक वचन आसा हे लान्सियानो हेचे घडले ते सान फ्रांसिस्काची गुर्जेंत के भाशेन आजून हे दर्शन पळोवंक मेळटा पण बाबूनो ही घडणी एके भाशेन जेजूचें जिवें आसणें खऱ्यानूच ह्या संस्कारांत आसा हें आमकां सिद्ध करून दिता पण बाबूनो आयज जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब आमी समोर थाना आयज आमकांच आमी एके भाशेन विचार करुया आयज हे परिस्थिती पिडेक लागून आयज कुडे आमी ह्या संस्काराक वचून जायती पयस जावं कुडे आमी सदांच मिसाचे बेटेन कुडे इगोर्जेंत येवन वांटो घेताले हांव सदांच आमकां ह्या संस्कारांत एके भाशेन हे बरेपण पळोवंक कुडे आमकां फावो जातालें ओ शेवूंक कुडे आमकां मेळटालें पूण आयज हे पिडेक लागून कुडे आमी पयस पयस आसा कुडे दूद दिसण्या वरवीं हे एके भाशेन मिसाची संभरमणी आमी घरांत बसून संभरमता पण बाबूनो ही कुडे आमकां एक संदी ह्या संस्काराचो अर्थ खरेपणी आमी अर्थ करून घेवंक ह्या संस्काराक आमचो कितलो मान फावो आसा हे आमी सजमून घेवंक आनी आमची एके भाशेन नदर आमची दिशा आमचे एके भाशेन बदलून ह्या संस्कारा सवे आमचो मान अदीक आनी अदीक वाडोवंक जे वते पळोवन ह्या संस्काराक आमी दिवंक जाय ह्या संस्कारांत हें जिवें आसणें आसा तें खोलायेन आनी भावार्थान ओळखून घेवंक एके भाशेन आमची नदर आमी बदलूंक गरज आसा प्रायज ही भावार्थाची नदर आनी दिशा आमच्या जिवितांत अदीक खोलावंक आमी मागुया दुसरे सुवातेर ह्या जिवे आसनांतल्यान हो जिवो जेजू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत भितर सोदता आनी जेन्ना हो जेजू आमच्या जिवितांत येता भागून पावलो म्हणटा आमी देवाचें जिवें मंदीर जाता कित्याक हो जिवो देव आमच्या जिवितांत आमच्यान एके भाशेन ठिकाण करता आनी ह्या जिव्या जेजू वरवीं आमी देवाचें जिवें मंदीर जाता भयणी बाबूनो देवाचें जिवें मंदीर हांव जाल्यार देवाचें मंदीर कशें म्हज्या जिवितांतल्यान एके भाशेन हांवें देवाचें बरेपण जिवितांतल्यान विस्तारूंक वावरूंक जाय
दुसरो म्हजो भाव म्हजी भयण दुसरी वांगडी आसात तांचे सगळे हे जिवे आसणे आमी पळोवन तांकांय फावो तो मान आमी दिवंक वावरूंक जाय. हे वरवीं आमच्या जिवितांतल्यान ह्या संस्काराक फावो तो मान आमी दिवंक पावतले. तर आयज हे जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाजीक परब आमी समरमतना आमच्या जिवितांतल्यान हे सोत आमी ओळखून घेवया. हो भावार्थ आमी अदीक खोलावया आनी जिवे आसणे भावार्थाचे नदरेन आमी पळोवया. दिसता दवंडो, दिसता तांबडो सोरो, पूण तातूंत आमी हे जेजूचें जिवें आसणें आमी बघुया. आनी होच जिवो जेजू आमच्या जिवितान आमकां मेळटा तेन्ना ह्या आसण्या वरवीं आमच्या जिवितांतल्यान आमी अदीक जेजू सारकेलीं अदीक देवाक मानता तसलीं जावंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां खेरीत करपा आनी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. जेजूचे आसणे आमच्या जिवितान आमकां सगल्यांक घोठायन भरता, नवें बळगें आमकां दिता, आमची जिविताची दिशा अदीक बरेपणान बदलता. तरी वेळार हें आसणें आमच्या जिवितान अदीक खोलायेन आमी सजमूक आनी अदीक करून ह्या संस्कारांतल्यान हें आसणें आमी भावार्थान बगूंक आमी वावुरतले. आमचो भावार्थ आमच्या जिवितान जो आमी ओळखून आनी मानून घेतला तो खोलायन जिवंक आमी वावुरतल्या म्हूण आसत्यो आनी वेळार तोच भावार्थ एका स्थळान आमी उचारया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारिथान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उज्यान बसला, थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एक थार, पातकाचें बगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी हेच भावार्थान हे वेळार आमच्यो गरजो आमचे काळजा मनाचे आवडे तेच देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबीच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याची कुडी रक्ताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपल्या पोरजेच्या जिवितांत किल्लावंक हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजी मोदें उपसारल्लो तोरेकवार वेगळोसार आसा तो नापोयत करूंक आनी शांती एकवोट हाडटा तसले उपाय घेवंक
तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्मृती मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सोवें जियेतात आनी हांव तांचे सोवें जियेतां. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आनी सगल्यांनी सदांच जेजू सोवें रिगून जिवंक आनी तेच गटाये बरोबर वावर करूंक बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. हो उंडो खातात ती ससनांक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर बावत आनी बरवसो दवरून सोपून गेल्ले आमच्या भयणी भावाक त्याच जेजून बसयलेलें सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटो खाता आमची काळजां तातून घालता. आमची मनां तुका पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तारा हाडटा दाकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख सोर भेटोयता मानून घे म्हूण विनोद कोता. आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे काळजातलो. म्हज्या भयणी बाबूनय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो हुंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वोपून दिता. जशें जाय त्या कोणयाचो एक उंडो आनी जाय त्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशी तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सपून एकवट जाय सकोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबीं आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडगासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत
वारोयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवान ओ स्वर्गी तुका सोय सोय ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी ओ स्वर्गी तुका सोय सोय ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षोनी मेच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba, that's so good for go to you. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओपता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी होत रेखता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेर आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुणींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
ह्या गांवान येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची दया कर आनी तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तुज्या पोती बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पादवासो बागेन दांतन बागेन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोंदरेखता. तर आमकां तुज्या दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ई देवाची शिरी ओस्तो स्वर्गार्थान देंवलेलो जिवंडो म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण. ह्या शिळेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पयलीं एक थाली ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. बाबा, ससनांक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मय पासान तुज्या भुरग्यांक वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफळ खुणा जेजूच्यो मळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायल्ल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन भायर सोरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका स्थळार आमच्या देवाक खुशालकायेन दिनवास घालो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन भायर सोरून घरा